नमस्कार. आयज आमी नवो व्याकरणीक पाठ शिकतली. तो पाठ शिकच्या पयलीं म्हजो चॅनल सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात. तर भुरग्यांनो, आमचो आयचो विशय जावन आसा विशेषण आनी ताचे प्रकार. विशया फुड्यान वयच्या पयलीं कांय वाक्यां पळोवया. राम काल बाजारांत गेल्लो. निखिला झाडांक उदक घालता. आवयक पुताचो राग आयलो. भुरगीं वर्गांत खेळटालीं. पयल्या वाक्यांत राम हें नाम जावन आसा, जाल्यार तो काल बाजारांत गेल्लो हांगासर तो हें सर्वनाम जावन आसा. ह्या दुसऱ्या वाक्यांत निखिला हें नाम जावन आसा आनी निखिला बदलाक ते हें उत्तर वापरलां, जंय ते हें उत्तर सर्वनाम जावन आसा. तिसऱ्या वाक्यांत आवयक हें नाम, जाल्यार आवयच्या बदला तिका हें उत्तर वापरलां, जें सर्वनाम जावन आसा. वयल्या वाक्यांत भुरगीं हें उत्तर नाम, जाल्यार भुरगीं ह्या उतरा बदला ती हें उत्तर सर्वनाम जावन आसा. आता आनीक कांय वाक्यां पळोवया. मीठ खार आसता. दुसरें वाक्य नाग विखारी आसता. झाडांक टमाटां लागल्यात, ती तन्नी आसात. थंय दर्या आसा, तो खूब खोल आसा. हांगासर खार, विखारी ही उतरां मीठ, नाग ह्या नामा विशीं चड किंवा विशेष म्हायती दिता. तशेंच तन्नी, खोल ही उतरां ती, तो ह्या सर्वनामा विशीं चड किंवा विशेष म्हायती दितात. तर भुरग्यांनो, नामा विशीं वा सर्वनामा विशीं विशेष म्हायती दिवपी उतराक कोंकणी व्याकरणांत विशेषण अशें म्हणटात. तर आतां आमी विशेषणाचे प्रकार पळोवया. विशेषणाचो पयलो प्रकार पळोवच्या पयलीं आमी कांय वाक्यां पळोवया. म्हजो गांव सोबीत आसा, जंय सोबीत हें उत्तर विशेषण जावन आसा. दुसरें वाक्य रायनान सुंदर हार घाला, जंय सुंदर हें विशेषण. घरा भायर गुपाट काळोख आसा, गुपाट हें विशेषण जावन आसा. तळयेंत निवळ उदक आसा, जंय निवळ हें विशेषण. रामगो खोपींत रावता, ती ल्हान आसा. हांगासर ल्हान हें विशेषण जावन आसा. तर वयल्या वाक्यांनी सोबीत, सुंदर, गुपाट, निवळ ही उतरां गांव, हार, काळोख, उदक ह्या नामा विशीं विशेष म्हायती दितात. जाल्यार पांचव्या वाक्यान ल्हान हें विशेषण ती ह्या सर्वनामा विशीं विशेष म्हायती दिता. तर भुरग्यांनो, ही वयली कुरू केल्ली विशेषणां नाम तशेंच सर्वनामा विशीं रंग, गुण, दोश, आकार, स्थिती हांची म्हायती दितात. म्हणल्यार ही विशेषणां नामांचो आनी सर्वनामांचो गुण दाखयतात. देखून कोंकणी व्याकरणांत ताका गुण विशेषण अशें म्हणटात. तर आतां आमी विशेषणाचो दुसरो प्रकार शिकुया. कांय वाक्यां. म्हज्या वर्गांत 20 भुरगीं आसात. हांगा 20 हें विशेषण. कवितान 4 पुस्तकां विकती घेतली. 4 हें विशेषण. बागेंत एक गुलाब फुल्ला. ह्या वाक्यांत 1 हें विशेषण जावन आसा. मेजार पेनां आसात, ती 2 आसात. 2 हें विशेषण. शाळेच्या मैदानार
भुरगीं खेळटात ती 7 जाणां खेळटात. वयल्या वाक्यांनी 20, 4, 1 ही विशेषणां भुरगीं, पुस्तकां, गुलाब ह्या नामां-विशीं संख्या किंवा आंकडो दाखयतात. जाल्यार 2 आनी 7 ही विशेषणां ती आनी ती ह्या सर्वनामां-विशीं आंकडो दाखयतात. देखून जी उतरां नामाची वा सर्वनामाची संख्या वा अंक दाखयता तांकां संख्या विशेषण वा अंक विशेषण अशें म्हणटात. आतां आमी तिसरो प्रकार शिकुया. कांय वाक्यां पळोवया. अंदू पावस उणो पडलो. जंय उणो हें विशेषण. ताचे कडेन कांयच पयशे नात. कांयच हें विशेषण जावन आसा. श्याम जायत्यो भाजयो विकता. जायत्यो हें विशेषण. चोरान लोकांचे खूब पयशे चोरले. खूब हें विशेषण जावन आसा. थंय कॉफी आसा. ती इल्ली आसा. इल्ली हें विशेषण सांगपी उत्तर जावन आसा. ह्या वयल्या वाक्यांनी उणो, कांयच, जायत्यो, खूब ही विशेषणां पावस, पयशे, भाजयो, सामान ह्या नामां-विशीं जाल्यार इल्ली हें विशेषण ती ह्या सर्वनामां-विशीं अदीक म्हायती दिवन तांचे परिमाण वा माप दाखयतात. अशे तरेन कोंकणी व्याकरणांत जी उतरां नामांचे वा सर्वनामांचे परिमाण वा माप सांगता तांकां परिमाण विशेषण वा मापी विशेषण अशें म्हणटात. तर आतां आमी विशेषणाचो निमणो आनी चवथो प्रकार शिकुया. कांय वाक्यां. ते भुरगे फुटबॉल खेळटात. हांगासर ते हें सर्वनाम भुरगे ह्या नामां-विशीं अदीक म्हायती सांगता. तो म्हातारो पासयेक वता. जंय तो हें सर्वनाम म्हातारो ह्या नामां-विशीं अदीक म्हायती दिता. ती बायल उदक भरता. ती हें सर्वनाम बायल ह्या नामां-विशीं अदीक म्हायती दिता. ते सवणे झाडार बसला. ते हें सर्वनाम सवणे ह्या नामां-विशीं अदीक म्हायती सुचयता. निमणें वाक्य. त्यो बायलो उलयतात. जंय त्यो हें सर्वनाम बायलो ह्या नामां-विशीं चड म्हायती सांगता. तर ह्या वयल्या वाक्यांनी ते, तो, ती, ते, त्यो ही सर्वनामां भुरगे, म्हातारो, बायल, सवणे, बायलो ह्या नामां वांगडा येवन त्या नामां-विशीं चड वा अदीक म्हायती दितात. देखून ही उतरां विशेषणां थारतात. अशे तरेन जे सर्वनाम नामां वांगडा येवन नामां-विशीं विशेष म्हायती दिता ताका सर्वनामी विशेषण वा सार्वनामीक विशेषण अशें म्हणटात. तर भुरग्यांनो, आयज आमी विशेषणाचे 4 प्रकार शिकली. ते म्हळ्यार पयलो गुण विशेषण, दुसरो संख्या विशेषण, तिसरो मापी किंवा परिमाण विशेषण, चौथो सर्वनामी विशेषण. तर आयच्या ह्या पाठाचेर आदारीत तुमच्या खातीर एक ल्हानसो अभ्यासक्रम. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतली विशेषणां वळखून ताची परी बरयात. पयले वाक्य. नैनान काल 10 आंबे हाडले. शंकराची आजी शिटूक आसली. तिसरे. ते सवणे मळबांत उडटा. चौथे वाक्य. ताचे कडेन चड पयशे जाला दिसता. पांचवे. आमच्या पोरसांत जायत्या फळांचे रूख आसात. ती बायल सवकास चलता.
कायतानाची चली मोगाळ. 8वें वाक्य फिलून वर्गांत पयलो नंबर घेतलो. राम आनी श्याम हे गट इश्ट. निमणें वाक्य तो भुरगो सकयल पडलो. आस्त बाळगिता तुमकां हो पाठ बेस बरे तरेन समजला आसतलें. देव बरें करूं.